नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. मांडवीत सव्वो कसिनो हाडपाक तरतूदच ना. कॅबिनेट निर्णयाप्रमाण 5व्या वयर कसिनो मांडवीत आसूंक शकनात. तरीकूय सरकाराच्या हायकोर्टात उरफाटें आश्वासन. सनबर्न आनी सुपरसॉनिक सुमार 6 कोटी फारीक करनासतना गोंया भायर वसुली करपाक सरकाराचे यत्न प्रामाणीक नात. ट्रोजन डिमेलोचो सरकाराचेर फोग. केरी आपेवाळ टिपर ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात. 21 वर्साचो अविनाश चोलू गावडे ह्या प्रियोच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण. 2 जाण गंभीर. गोंयाक इंडिया टुडेचो बेस्ट स्मॉल स्टेट पुरस्कार. इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी भलायकी क्षेत्रांतूय पुरस्कार. दिल्ली इंडिया टुडेच्या कॉन्क्लेवात मुख्यमंत्री पार्सेकारान घेतले पुरस्कार. एनडीटीव्ही इंडियान मार्गदर्शक तत्वां पाळूंक नात म्हणून तांचेर एका दिसाची बंदी म्हणटा रक्षा मंत्री पर्रीकार. इमर्जन्सीचे वातावरण तयार जावपाचो पत्रकारांक हुस्को. आनी 2017 बीजेपीचे सरकार सत्तेर हाडपाचो निर्धार. बीजेपीन फोडलो 2017च्या वेंचणुकेच्या प्रचाराचो नाल्ल. कुडचड्याच्या सावन विजय संकल्प महामेळाव्याची सुरवात. गोंयांत 5 वयर ऑफशोर कसिनोक लायसनां दिवप ना अशें सप्टेंबर 2006चे कॅबिनेट बसकेंत थारिल्ले. मांडवीत सध्या 5 कसिनो आसात. गोपाळकांडाचे लायसन्स 10 वर्सां पयलींचे. आतां गोपाळकांडाच्या गोल्डन ग्लोबाचे लायसन्स रिन्यू केलें जाल्यार तो 6वो कसिनो जाता. सरकाराचो कसिनो धरूनय 5 कसिनो मांडवीत पुरो अशेंच म्हणटा. 6व्या कसिनोचे लायसन्स रिन्यू करपाक सरकाराक कॅबिनेटाचे आदले निर्णय बदलचे पडटले. मात हे कांयच करनासतना सरकारान हायकोर्टात 6व्या कसिनो विशीं उरफाटें आश्वासन दिलां. गोपाळकांडाच्या कसिनोचे लायसन रिन्यू जावप सध्या तरी शक्य ना. सरकाराचे फाटले कॅबिनेट निर्णय आनी कसिनो पॉलिसी गोल्डन ग्लोब कसिनोच्या लायसना आड येतली. 7 सप्टेंबर 2007 गोंय मंत्रिमंडळान हो निर्णय घेतिल्लो. गोंयांत 5 वयर ऑफशोर कसिनोक लायसनां दिवप ना असो तो निर्णय आसलो. मदींच एक कसिनो बंद जालो. ताचें लायसन दुसऱ्याक दिलें. उपरांत गोपाळकांडा खुनाचे केशींत भितर पडलो तेन्ना ताचोय कसिनो बंद पडलो. ताच्या लायसना जाग्यार दुसऱ्या कसिनोक लायसन दिलें. सध्या गोपाळकांडान कोर्टात वचून आपल्या कसिनोची केस मांडिल्ल्यान 6व्या कसिनोचो प्रस्न उप्रासला. कसिनोची फाटली सगळी फी भरची मागीरूच रिन्युवलाचें पळोवया म्हूण सरकारान गोपाळकांडाच्या गोल्डन ग्लोब कसिनोचे केशींत हायकोर्टात उतर दिल्लें. त्या प्रमाण गोल्डन ग्लोबान 50 कोटी भरल्यात आनी ते लायसन रिन्युवलाक रावल्यात. मात ताचें लायसन रिन्यू करतलो जाल्यार सरकाराक मंत्रिमंडळाचो निर्णय आडवो येता. मांडवीत सध्या 5 कसिनो आसात. गोल्डन ग्लोबाचें लायसन रिन्यू केल्यार तो 6वो जातलो आनी 5 वयर लायसनां दिवप ना हो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. कॅबिनेटाच्या 2006च्या निर्णयाक सगळें ना. भाजपा सरकार सत्तेर येतकच तांणी कसिनो मांडवींतल्यान भायर काडपाक एक धोरण तयार केल्लें. हे पळयात त्या धोरणांतले पॉयंट. नो फर्दर ऑफशोर कसिनो विल बी परमिटेड म्हण त्या धोरणांत एक क्लॉज आसा. तो क्लॉज 5 कसिनो परस चड ना. आदल्या कॅबिनेट निर्णयाक धरून घाला. इतलें आसतना मांडवीत 5 कसिनो चालू आसतना गोल्डन ग्लोब कसिनोन फाटले पयशे भरल्यार लायसन रिन्यू करपाचेर विचार करूं येता अशें हायकोर्टान खंयच्या आदारार उतर दिलें हो मोठो प्रस्न. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सनबर्न आनी सुपरसॉनिक दोनूय इडियमांनी गोंय सरकाराक सुमार 6 कोटींची तोपी घाल्या. हो पयसो वसूल करपा खातीर सरकाराचे यत्न प्रामाणीक नात म्हूण ट्रोजन डिमेलोन फोग काडलो. ट्रोजन हायकोर्टात गेला. पुलीस बंदोबस्त आनी कमर्शियल टॅक्साचे सुमार 6 कोटी खंय वसूल करूंक नात. कोर्टाच्या आदेशाचेर आड नदर करपी पर्यटन मंत्र्यान राजीनामा दिवचो म्हणून ट्रोजन मागता. A common man does not pay electricity bill of a few hundred rupees. His electricity bill is disconnected and not connected till you pay the amount along with the fines. Now this is the way this government is treating the bona fide citizens of this state. Whereas these big tycoons who come from outside,
They are, but what is the purpose of this? The purpose is you fill my pockets, keep on sucking them. They have actually, this government, by trying to suck them to such an extent, has killed the goose that is laying the golden egg. The people were benefiting from this festival. The local population, there was business and so forth. But what did they do? This festival was in fact brought by the Congress government. But these people corrupted to such an extent that the tourism minister went on the record to say that without drugs you cannot enjoy the party. Because the drug mafia is not with the organizers. The drug mafia that is involved with the government were being permitted to do all those nefarious activities over there. सनबर्न आणि सुपरसॉनिक म्युझिक फेस्टिवलांनी गोंयाभायर फेस्टिवल घेवपाचे थारायला. सरकारान फाटल्या 4 वर्सांचो पुलीस बंदोबस्ताचो पैसो तांचेकडच्यान वसूल करपा खातीर प्रामाणीक यत्न करूंक ना. Now when the state came to be served, Suresh Lotlekar, who is the Advocate General, was opposing the reliefs whereby we were seeking to recover areas of commercial taxes and police bandobast charges. Suresh Lotlekar, who is the Advocate General, was opposing these reliefs. So much so that the vacation judge, Honorable Justice Mr. Mahesh Sonak, interjected at that point of time and asked Mr. Advocate General, are you seriously interested in recovering the areas of taxes or not? At which the Advocate General took a step back. He could not pursue the argument whereby he could oppose our reliefs, whereby we said that if you are granting any permission, you have to recover areas of taxes first. इतल्या मजगती एफसी गोवाच्या पात्रावान फातोड्डा ग्राउंडाची सुमार 2 कोटीची फी भरिल्ली ना म्हणून ट्राजनान मुद्दो काढलो. A huge amount has to be paid to the Goa Sports Authority, which is almost about 2 crores as in the press. This is another scam. They are on record to say that unless the amount is paid, they will not allow the next game. I hope this is not the same tactics what has been used by the government for the EDM festival, every time saying that we will not grant permission, we will not grant 2 permissions on the same time, and they kept on doing it. And the same thing is going to happen here. I will not hesitate to file a writ petition in the court and expose all these scams. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. केरी आपेव्हा टिपर ट्रक आणि दुचाकी हाचे मदीं जाल्ल्या भिरांकू अपघातांत अविनाश चोलू गावडे पिराय 21 ह्या पिळेच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. साई संतोष गावडे रावपी कुर्टी आणि योगेश चंद्रकांत गावडे रावपी प्रियोळ हाका ह्या अपघातांत गंभीर दुखापत जाल्या. तांकां जीएमसीत ऍडमिट केल्यात. पोलीस फुडलो तपास करतात. घेऊ एक ब्रेक.